प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 6वो एपिसोड वोड 39 ते 45 पर्यंत. लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 39 to 45. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून ही ओपात तांकां सांगली, एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय फोंडान पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परस व्हडतो न्हय. शिकून पूर्ण जाल्लो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय, आनी तुज्याच दोळ्यान आसा ती पाठी तुका दिसती पडना. तुज्या दोळ्यांतली पाठी तुका दिसना, तरी तुज्या पेल्याक म्हणटाय, इश्टा म्हज्या राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी. अशें तुज्या पेल्याक म्हणोंक कशें तांकोत तुका? आरे दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाठी पयली काड, आनी मागीर तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिसती पडटलें. झाड आनी ताचें फळ. बरें झाड वायट फळ दिवचें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दिवचें ना. ताच्या फळा प्रमाणे दर एक झाड ओळखूंक मेळटा. कांट्यांची कोणे अंजिरां काडल्यात म्हूण ना, न्हय म्हूण सोरांट्यांच्यो कोणेच दाखू काडूंक नात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू सांगता, तो म्हणटा एक जो मनीस कुड्डो आहा त्या दुसऱ्या कुड्ड्याक ताका वाट दाखोवंक जायना. आमी सगळीं जाणो ही आनी कितें न्हय आमी शिकता. जो कोण कुड्डो आहा तो दुसऱ्या कुड्ड्याक ताका वाट दाखोवंक जायना. फकत ज्या मनशाक दोळे आसात ताका कुड्ड्याक आनी दुसऱ्यांक जे त्रास आसात तांकां वाट दाखोवंक जाता. पूण जो कुड्डो आसा ताका केन्ना दुसऱ्या कुड्ड्याक आनी कोणाकूय वाट दाखोवंक जायना. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां शिवर्तमानान एक शिकवण दिता. तो म्हणटा आमी जे आमच्या दोळ्यांनी आमकां हो संवसार दिसता, कोण कितें करता, कोण आमकां कितें दिसता तें एक जावन आसा एक आमकां दोळे बरे आहात ते. पूण देवाचें उतर आमकां म्हणटा की ज्या लोकांक दोळे आसात पूण तीं जावन आसा कुड्डीं. ती जावन आसा कुड्डीं म्हणजे कितें भाव भयणीनो? आमकां दोळे आसून आमी कुड्डे जावंक शकतात. आनी कितें जाता जेन्ना आमी थंय कुड्डे जातात? आतां आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळना. आमी कितले फाटी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर आमी मिसाक वेता, देवस्पण करता, आमी आमचें पवित्र पुस्तक वाचता आनी आमचो जो भेजो आसा त्या आमच्या भेज्या प्रमाणे आमी शिकता. आनी आमकां सजमता की आमी देवाचें उतर जाणो, आमी देवाचें उतर शिकल्या, आमकां देवाच्या उतराची सजमणी आहा. पूण आमी केन्नाच तें उतर पाळिना. तर आयज मातवाचो 13वो एपिसोड वोड 13 जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा जो लोक कुड्डो आहा म्हणजे तांकां दिसता, आख्खें सगळें दिसता, पूण तांच्या मनान ती कुड्डी आसा, तांच्या काळजान ती कुड्डी आसा. तांकां हांव शिकयता म्हणटा की तांकां केन्नाच सजमणी मेळची ना. कित्याक? ताका जाय ज्या लोकांक खरेंच आपल्या उतराचो मोग आसा तांकां येवपाक, तांकां तो नियाळ करपाक, ते उतरा प्रमाणे चलपाक. आनी आतां तांचे दोळे उक्ते जातात. आनी भाव भयणीनो, हें कारण कित्याक? देवाचें उतर म्हणटा दुसरी चीट कोरिंतकारांक वोड 4 आनी चवथी चीट वोड 4 कितें म्हणटा? 2 Corinthians chapter 4 verse 4. तो म्हणटा ह्या संवसाराचो देव जावन आसा देंवचार, सैतान. आनी ताणें हें आमचें मन, हें आमचें काळीज बंद धरून दवरलां आनी आमकां हे उतराची सजमणी मेळना. लोक वाचता, हें देवाचें उतर वाचता, पूण तांकां तांकां त्या उतराची सजमणी ना. आनी उतराची सजमणी मेळ्ळ्यार तें उतर पाळिना. कित्याक? त्या उतराची कितें सजमणी, कितलो वालोर आहा त्या उतराचो तो आजून ताका कळोंक ना. आनी भाव भयणीनो, असलें जायत जाल्यार
आमचे निसवणपण जातलें, केन्नाच आमचें तारण जावचें ना, केन्नाच आमी आमचें साल्वसांव जावचें ना. तर हाका उपाय कितें आहा? हाका उपाय कितें आहा? देवाचें उतर म्हणटा आमकां रोमकारांक 10-20 बोड 17 सांग पावलो रोमकारांक जेन्ना चीट बरयता तो म्हणटा भावार्थ कसो येता देवाचें उतर आयकोन आयकोन आयकून. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता त्या उतराची सजमणी आमकां मेवता. आतां ती सजमणी घेवन जेन्ना आमी तें उतर पाळटा, आतां आमकां एक क्रिस्ती जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत आमी जिवंक पावता. भाव भयणीनो, आमच्या भावार्था वरवीं आमकां सगळें जें जेजून गोल्डान खुरसार तें आमकां फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, आमी खूब लोक धर्म करता. धर्म म्हणल्यार आमी मिसाक वेता, मागणें करता, देर्स करता, देवस्पण करता, पूण आमी खरेंच जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता काय? भावार्थ दवरल्यार म्हणजे जें हांव आयकतां तें हांव पाळटां. हांव खरेंच तें उतर पाळटां काय? खरेंच त्या उतरा प्रमाणें हांव चलतां काय? आयज भाव भयणीनो, आयज आमी नियाळ करुया ह्या उतराचेर. कित्याक जेजू आमकां सांगता जेन्ना त्या उतराची ताणें आमकां जें शिकयलां त्या उतराची आमकां सजमणी मेवता आनी आमी तें उतर पाळटा, तेन्नाच की आमी एक क्रिस्ती जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. आनी तेन्ना उपरांत भाव भयणीनो, आमी जेन्ना हें जियेता, आतां आमच्यान दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाता. नातर आमी केन्नाच दुसऱ्यांक खबर जावचें ना. पळयात तुमी ह्या संवसारांत जो कोण ह्या संवसाराच्यो वस्तू उलयता तांकां उतराची सजमणी ना, तांकां कांयच सांगूंक जायना. तांकां कसलीच गवायकी ना, कांयच बरें सांगपाक देवाच्या उतराचेर कांयच सांगना. तांची खबरोच फकत संवसाराच्यो हाच्यो ताच्यो. पूण जेन्ना आमकां खरेंच देवाच्या उतरान आमी रिगून रावता, हें जैतिवंत जिवीत जियेता, जेजू आमच्या सवे आहा, पवित्र आत्मा आमच्या सवे आहा, आतां आमचें जिवीत जाता क्रिस्ती जिवीत. आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता, भावार्था वरवीं चलता आनी भावार्था वरवीं चलोन आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता. आनी तेज्या उपरांत आमच्यान कुड्ड्यांक म्हणजे जी ताका दिसता सगळें, पूण तांच्या मनान आनी तांच्या काळजान कुड्डी आसात, तांकां हें शिवर्तमान दिवन, तांकां ही सजमणी दिवन आतां आमच्यान तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता, तांचें तारण जाता. आनी आतां ती आतां सर्वीचें सूख एक दीस भोगूंक पावतात आनी तेचे पयलीं ह्या संवसारांत जैतिवंत जिवीत जियेतात. भाव भयणीनो, आयच्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया आनी हें उतर, देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून, आमच्या मनाची नडसणी करून हें जिवीत आमी क्रिस्ती जिवीत जियोया. आनी हें जियेल्या उपरांत आमी ज्या लोक आमच्या फामिलीन आसा, जो लोक आमच्या वाटेर येता, तांकां हें उतर दिवया, तांकां ही सजमणी दिवया आनी देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयज तांकां आमी फुडें सरूया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव उडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.